मायनिंग बंदी उपरांत आता गोयच्या अभयारण्य वाठारांतल्या लोकांचेर सुप्रीम कोर्टाच्या आनीक एका फर्मानाचें संकट. वायल्ड लायफ फर्स्ट एनजीओन सुप्रीम कोर्टात घाल्ले याचिकेचेर गोंय सरकारान एफिडेव्हिट दिला. अभयारण्य वाठारांतल्या 6094 एसटींचे जाल्यार वनवासी लोकांचे 4036 अर्ज आयल्यात म्हूण गोंय सरकार सांगता. तांचें वास्तव्य खंय बेकायदेशीर, तांचे दावे सुटावे करपाची प्रक्रिया खंय पावल्या ताचेर विचारतना सुप्रीम कोर्टान आतां गोंय सरकाराक अर्द दिल्या ती अशी: वनवासींचे कितले दावे निकालांत काडले, कितल्या इविक्शन अर्दींची प्रक्रिया निर्णायक पावण्यार, हे वनवासी लोक थंय सावन गेले काय ना, इविक्शन अर्द चालीक लावपाची जबाबदारी मुखेल सचिवाची. मूळ गोंयकार आशिल्ले हे वनवासी घरदार ना जावन पडटले. सरकारान तांची केस सुप्रीम कोर्टा मुखार सारकी मांडली ना जाल्यार मायनिंगा भशेन आनीक एक संकट म्हूण फुडाऱ्यांक भंय. थंयचे जे लोकल्स आसा ते एनक्रोचर न्हय, कारण आमी पोर्तुगेजा पयलीं थंय रावतात. आमचे रायट्स आसा थंय, आमची घरां आसा, आमची प्रॉपर्टी आसा. आनी म्हणून एनक्रोचर म्हणटा पळय तो पयलींचे तेंचो स्टँड जो आसा तो चुकीचो आसा आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाचो. आनी ते एफिडेवीट चुकीचे फायल जाल्ले आसा म्हणून ही एविक्शन येवची नाशिल्ली. गोंयांत म्हाजे म्हायती प्रमाणे, बिकॉज आय वॉज लिडींग द एज्युटेशन्स ऑफ म्हादेव एंड नेत्रावळी, आय हॅव एटलिस्ट टेकन आउट द more than 1000 families properties across the Netravali, but in Madha it could not be taken place because of some other reason, political reasons. की थंय ताणें नरोवा कुंजो हें दिलो सावंतान कमिटीन की थंयचे गव्हर्मेंटान स्टडी करची आनी फायंड आउट करचे कितले लोक रावता ते आनी मागीर काडचे म्हणून. तर गोंयच्यो ज्यो एविक्शन आसा पळय, गोंयांत ट्रायबल जे आसात ते थंयचे मूळ रहिवासी, दे आर नॉट एनक्रोचर्स. हें गोवा गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टाक क्लियरली सांगपाक जाय. आनी जर सांगपाक जायना जाल्यार ती केस प्रॉपरली प्लीड करपाक जाय. नाजाल्यार जशें मायनीचो इश्यू जाला तशें ते लोक बावडे गोंयकार आसून भायर पडटले आनी मागीर ह्या सरकाराक लोक गाळी मारतले. सुप्रीम कोर्टान टायम दिला डिसायड कोण ओरिजिनल जेन्युइन लोक आहात थिंगा आनी तेंगे क्लेम कितें तो, आनी मागीर पळोवया आनी आमकां रिप्लाय दी. कोणाची एविक्शन ऑर्डर पास केल्यात ते तांकां एविक्ट करपाचें. तुमी दितात तांकां रावपा इतले वर्साक, मागीर आतां ते खूंय वयतले, थिंगसून काडले जाल्यार तेंगे हॅबिटत तेंगे सगळे लायफ थिंगा. भायर गेल्यार तांकां जमीन ना, घरूय ना. So I would therefore feel that a change in law is required. A cut-off date should be present date, all structures identified, and anything built thereafter should be demolished or evicted. हे याचिकेचेर फुडली सुनावणी 24 जुलयाक दवरल्या. तो मेरेन मुखेल सचिवान कारवायेचो अहवाल दिवचो म्हूण आदेश दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.